सनबर्न महोत्सवात तिसरे दिसा पर्यटकांच्या वयशी मोबाईल चोरले. ह्याच संदर्भात पर्यटकांनी हणजुणे पोलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केली. चोरी जाल्ल्या मोबायलाचो सोद हणजूण पोलीस घेतात. सनबर्न महोत्सवाक दुसरे दीस 50 मोबायल चोरी जाल्ले जाल्यार तिसरे दिसाक 80 मोबायल चोरल्यात. पुराय मेळून सुमार 130 मोबायल सनबर्न महोत्सवात चोरयेक गेल्यात. दुसरे दिसाक 50 चोरी जाल्ल्या मोबायलांतले 29 मोबायल हणजुणा पोलिसांनी जप्त केल्यात. जाल्यार 7 जाणांच्या एका टोळयेक हणजुणा पोलिसांनी अटक केली. मात तिसरे दिसा चोरी जाल्ल्या मोबायलांचो सोद हणजूण पोलीस घेतात. बावीस जानेवारी 2024 दिसा राम भक्तांनी अयोध्येत येवचें न्हय अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. जांकां आमंत्रण आसा तांणीच अयोध्येत येवचें. तशेंच 22 जानेवारीक घराघरांनी श्रीराम ज्योती पेटोवन दिवाळी मनयात अशें प्रधानमंत्र्यान म्हणलां. मोर्जी दर्यादेगेर आवाज प्रदूषणाचो त्रास सोशीत एका ऑलिव्ह रिडले कासवाचे मोर्जे दर्यादेगेर आगमन जालें. ह्या ऑलिव्ह रिडले कासवान 98 तांतयां आयली. रान खात्यान ताका सुरक्षा दिल्या. मोर्जे आनी मांद्रे दर्यादेग वाठारांत संवेदनशील वाठार म्हणून जाहीर केला. दर वर्सा नोव्हेंबराक ऑलिव्ह रिडले कासवाचें आगमन जाता. मात अंदू कांय कारणांक लागून कळाव जालो. मुळगावच्या देवळा सयत घरांय मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडपाक सरकार सकारात्मक आसा अशी म्हायती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिली. ह्या विशयाचेर हांव गांवच्या लोकां वांगडा रावतलों अशें दोतोर शेट्टी हांणी स्पश्ट केलां. येता ते 22 जानेवारी ह्या दिसा दिवचल तालुक्यातल्या गांवांनी श्रीराम भक्ती महोत्सव मनोवपाचो संकल्प राम भक्तांनी केला. अयोध्येत जावपी प्रभू श्री रामचंद्रांच्या प्राणप्रतिष्ठापना सुवाळ्याचो निमंत्रण पत्रिका आणि अक्षता वाटप कार्यावळीचे शुभारंभ आयतारा जाले. मनशाच्या जिणेंत अन्न, घर आणि कपडे हे महत्वाचे घटक.
पूण घरूच ना जाल्यार रावतले तरी खंय हो व्हडलो प्रश्न जावन आसा. अशीच एक काणी जरमे 70तल्या 2 फामिलींची. मोडिल्लें घर बांदपाक जायना जालें. घर बांदपाक मात आमदारान मजत केली. दोनूय घराब्यांतल्या लोकांनी आमदारांचे उपकार मानले. गोंयच्या न्यायालयांनी 56,000 परस चड केशी प्रलंबीत आसात. तातूंतल्यो सुमार 4.56% केशी एका दशका सावन प्रलंबीत आशिल्ल्याचें कळटा. गोंयांत 56,625 प्रलंबीत प्रकरणांतली 30,551 गुन्यांवकारी तर 26,074 नागरी मळावयली प्रकरणां आसात. उत्तर गोंय जिल्ल्यांत वट्ट 40,292 प्रकरणां प्रलंबीत आसात जाल्यार दक्षिण गोंयांत फक्त 16,333 प्रकरणां प्रलंबीत आसात. कर्नाटकच्या कणकुंबी रानात ट्रेकिंग करतना वाट चुकिल्ल्यान बेळगांवच्या एका शिक्षणीक संस्थेंतल्या 9 विद्यार्थ्यांक गोंय आनी कर्नाटकच्या रान अधिकाऱ्यांनी 8 वरां भितर सुरक्षीतरित्या वाटायले. ती गोंयच्या शिमेचेर सांपडली. धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपाक गेल्ले कडेन घनदाट रानात ती वाट चुकली. मात नेटवर्क मेळना फुडें तांणी आपल्या इश्टांक कळीत केलें, जाका लागून सुमार 8 वरां भितर हो सोद मोहीम पुराय करून तांकां रानांतल्यान भायर काडपाक यश मेळ्ळें. गोंय राज्यांत आतां मेरेन कोरोनाच्या JN.1 ह्या व्हेरियंटाचे 57 दुयेंती सांपडल्यात. फाटल्या 7 म्हयन्यांत भारतांत पयलेच खेपे 841 केशी नोंद जाल्यात. गोंय राज्यांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 57 केशी तर केरळांत 41 कोरोनाच्यो केशी नोंद जाल्यात. गुजरातात 36, कर्नाटकांत 34, महाराष्ट्रात 9, राजस्थानात 4 तर तामिळनाडूत, तेलंगणात आनी दिल्लीत दरेकी 1 कोरोना दुयेंती सांपडला. नव्या वर्साच्या सुरवेकूच कोरोनान धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या. देखून सगळ्यांनी आपल्या भलायकेची काळजी घेवची तशेंच गर्दीत मास्काचो वापर करचो अशें आवाहन भलायकी खात्यान केलां. NEPक लागून आता दर एका विद्यार्थ्याक आडमेळी येनासतना शिक्षण घेवपाक मेळटलें. भाशेच्या मर्यादेक लागून भुरगीं शाळा सोडटालीं, मात आतां तशें जावचें ना. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाक लागून बरे बदल पळोवपाक मेळटले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2023 वर्साच्या निमण्या आनी मन की बाताच्या 108व्या कार्यावळींत म्हणलें. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाक लागून भुरग्यांच्या विकासात आडमेळी येवच्यो ना. ह्या नव्या अभ्यासक्रमाक लागून देशाचो दरेक विद्यार्थी बरें शिक्षण घेवन बरी उदरगत करपाक पावतलो अशेंय मोदीन आपल्या उलोवपांत म्हणलें. 108व्या मन की बात कार्यावळींत पुराय वर्सभराचो नियाळ लेगीत ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यान आपल्या उलोवपांतल्यान दिलो.
वर्साच्या निमण्या दिसाचो सुर्यास्त पळोवपाक गोंयच्या दर्यादेगांचेर तशेंच हेर पर्यटन थळांनी पर्यटक तशेंच गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन दिश्टी पडले. सोंपत्या वर्साक निरोप दितना सुर्यास्ता वांगडा सेल्फी फोटो काडटना लोकांची गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. जाल्यार 31 डिसेंबराच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या वाठारांनी खासा पार्टींचें आयोजन केल्ल्याचें चित्र आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. नवे वर्साक येवकार दितना ओल्ड मॅन करून आदल्या वर्साक सोंपतना दिवपाची परंपरा आयज गांवागांवांनी दिश्टी पडली. ओल्ड मॅन करपाची परंपरा ही साबार वर्सां सावन चलत आयल्या, मात आयच्या पिळगेंत ती चालू दवरप ही खऱ्यांनीच व्हडली बाब जावन आसा. संवसारभरात भारत देश दूध उत्पादनात पहिल्या क्रमांकाचेर पावला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला फाटल्या 8 वर्सांत पयलेच खेपेक दुधाचें उत्पादन 51% वाडलां, अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी कळीत केलें. दुधाचें चडशें हें उत्पादन सहकारी दूध कारखान्यांतल्यान जाल्ल्याची खोसूय ह्या वेळार गृहमंत्र्यान उक्तायली. हर्डोना MRF शेळीचें बांदकाम आडायल्ल्या उपरांत हांवें सरपंचान लोकांच्या घराचेर नोटीशी काडपाचें आवाहन दिलां. सरपंचाच्या आव्हानाक जाप दीत हर्डोनच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन फाटीं न सरपाची शिटकावणी ह्या वेळार दिली. गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंसान परत तकली वयर काडल्या. भलायकी संचालनालयान दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत सद्याक कोरोनाचे 5 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. जाल्यार 57 एक्टीव कोरोनाचे केसी आशिल्ल्याचें कळटा. देखून सगळ्यांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची आनी गर्देच्या सुवातींनी वतना मास्काचो वापर करचो.
गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. आयतारा हावसिंग बोर्ड म्हापश्यांत कार आनी इलेक्ट्रीक स्कुटरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका लागसरच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला. ताचेर उपचार सुरू आसात. शेनवारा बोरीमालांतल्या स्वामी विवेकानंद विद्यालयाच्या आवाठांत वातोडे रस्त्यार भोंवतना बिबटो दिश्टी पडलो. बिबटो रस्त्यार मॉर्निंग वॉक करता अशी फकाणां करीत लोकांनी ताचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल केलो. दोन 2024 चवपी लोकसभा वेंचणुकेत भाजप 2 सिटां जिखतले. दक्षिण गोंयांत जाल्यार ह्या वेंचणुकेत 60,000 परस चड मतांनी भाजप वेंचून येतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. ते भाजपा कार्यकर्ता सभे वेळार पणजेंत उलयताले. दोन 2024 लोकसभा वेंचणुके पयलीं सरकारान आमच्या राजकीय आरक्षणाचो प्रश्न सुटावो करचो. सभापतीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांक घेवन दिल्ली वचचें, नाजाल्यार सभापतीच्या घराचेर मोर्चा घेवन येतले. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फ्रंटान शिटकावणी दिल्या. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांक पयस करू नाका, तांकां घरा आपयात वा तुमी तांच्या घरा वचा. भाजपाच्या कार्यात तांचो आस्पाव करून घेयात, नाजाल्यार गोंयांतले अर्बन नक्षलवादी तांचो गैरफायदो करून घेतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांक आवाहन केलें.
तेलंगणाचो चित्रकार एल प्लापोचन सद्याक गोंय भोंवडेर आसा. पुराय देशाचो दौरो करून दरेका राज्याची संस्कृताय ताचे खाशेलेपण चित्रांच्या माध्यमांतल्यान सांबाळून दवरपाचो ताचो उद्देश आसा. ही चित्रां तो पुस्तकाच्या रुपान उजवाडाक हाडटलो. तशेंच चित्रांचें हें पुस्तक तो देशांतल्या दरेका विद्यापिठाक दितलो. अस्तित्व संकश्टांत आयिल्ल्या मुळगांव रायकडल्या तळ्याक आतां बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या. उदका स्रोत खात्या वतीन सुमार 15 लाख रुपया खर्च करून ह्या तळ्याचो विकास करतले. सांगे जामगळच्या पुलाचे उतिकायेची बातमी मुंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली. जी दखल घेवन कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाक घेराव घालो. त्या उपरांत रोखडीच जामगळच्या पुलाची दुरुस्ती केल्ली. मात जामगळ वतली जाल्यार वाटेल वाळशेचो पूल काडून वचचें पडटा. वाळशेच्या पुलाची तशीच उतिकाय जाल्या देखून ह्या पुलाचेर अपघात जाले उपरांत दुरुस्तीचें काम हातांत घेतले काय असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. देखून सांगे मतदारसंघातल्या सगळ्या पुलांची दुरुस्ती बेगोबेग करची अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. अयोध्येच्या राम मंदिराचो उक्तावण सुवाळो दिवाळी सारको मनयताले. 22 जानेराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी राम मंदिराचें उक्तावण जातलें. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. हे निमतान दर एकल्यान आपल्या घराघरांनी दिवे लावन दिवाळी मनोवची अशें आवाहन राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन केलां. शेनवारा शापोरा हुंडवाडा वाठारांतल्या देवस्थानाच्या सुवातेर परप्रांतीय बिल्डरान बेकायदेशीर बांदकाम सुरू केले. थळाव्यांक विश्वासात घेनासतना भाटकारान जमीन विकली. देखून थळाव्यांनी भाटकारां मदीं बरोच वाद निर्माण जालो. थळाव्या लोकांनी पंचायतीन वचून प्रतिज्ञापत्र सादर केलां. उपरांत ह्या घडणुकेचेर दखल घेतली अशें पंचायतीच्या सचिवान कळीत केलें.